हसन शेख मुस्लीम वाड्यासून उलयता बिचोलीम. जशें तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमचे बरी गजाल आसा. एक रोड वायडींग जाता हांगासर मुस्लीम वाड्यार आमचे. सो हितून हांगा जाला कितें एक इशू आमचो आसा कितें आमच्या लोकां कडल्यान आयकूंक येता की हांगा डस्ट जो धुल्लो आसा तो लोकांच्या घरान वयता. आमचे जाणटे आसा मस्जिदीन नमाजाक वयता, थंय मस्जिदीन धुल्लो जाता. लोकांच्या घरान हांगा फाटल्यान मेन्स कलेक्शन आहा, हॉटेल आहा, शॉप आसा, तांकां प्रॉब्लम जाता. आनी जितले लोकांचे घरा रस्त्याच्या सायडीक तांकां प्रॉब्लम जाता. हांव कोणाचे हांगा अगेन्स्ट उलयना, फक्त इतलेंच म्हाका सरकारा कडल्यान म्हाजी विनंती आहा की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हो रोड वायडींगाचो काम तितले बेगीन सोंपोवपाचो. आनी हे हांगा फाटले बी पळयता तुमी हितून गाडी बी येवन पडली, कोणाचो एक्सिडंट जालो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. हांव हितून कोणाकूच दोशी थरयना, पण काय गटर आसा हे भाडे आसा हांगा मातशें लक्ष दिवंक जाय. जाता तितलें काम बेगीन करूंक जाय. आमचे भुरगीं हांगाच्यान इस्कोलाचे येता वयता दनपारच्या टायमार, तेंचेर कितें हादसो जावंक जायना. आनी आमचो आतां फुडल्या म्हयन्यांनी रमजान येता, तर रमजानाच्या म्हयन्यान आमकां मस्जिदी कडेन आनीक त्रास जावंक जायना. मस्जिदीन आमचे कितें तरी प्रॉब्लम जावंक जायना हे कामाक लागून. आनी धुल्लो भितर वयता, मस्जिदीन वयता, सो ताका लागून आमकां इशू आसा. ताका लागून आमी हांगा आयज हे तुमचे माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक पळयता की सरकारान खंय ना खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाचें आनी हेका जाता तितले बेगीन आहा ते आमचो हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. तशेंच आमच्या लोकांची थोडी मागणी ही आसा की जशें हांगा आतां रोड वायडींग जाला, रोड वायडींगाचेर हे लोकांक खूब जाले शॉप्स गावला, बांदून दिला, शेड घातलेली आहा. थोड्या लोकांक गावल्ले ना, ते लोक बेजार जाल्ले आहा. सो तेंचे कडेन बी मातशें लक्ष घालूंक जाय, तांकां कितें तरी सपोर्ट करूंक जाय. थोडे कोण कोणाक दादले ना घरान, ते बायलां आसा तांकां उलोवपाक कोण ना तेंचे फुडल्यान. सो हांव मागता कितें हेजे तुमचे थ्रू तुमी सरकारान तेंचेर लक्ष दिवपाचो, तेंचे कडेन वचून विचारपाचें तुमचे कितें इशू आहा, तुमचे कितें प्रॉब्लम आहा, आमी सॉल्व करतले म्हणून. सो हे एक प्रॉब्लम आनी हो एक डस्टाचो प्रॉब्लम आनी हे रोड वायडींग जाता तितले बेगीन हांव सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीतले बेगीन सोंपोवपाचें. तुम्ही पळयतात GNH.